नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हाव शकुंतला आरकिणी आणि आयचे कार्यक्रम आसा सखी गीत. हे सखी गीत कार्यक्रमाचे आयचे सोयरे आमगेल देशाचे तशीची आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ख्यात हार्मोनियम वादक आणि कलाकोस्ट संगीत आणि कलाग्रामाचे स्थापक श्री सुधीर नायक आणि तांगेली धर्मपत्नी व्हंकलेक गेले सजावट तज्ञ श्रीमती भारती एस नायक. तुमकां दोगांक आयचे कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. धन्यवाद. सुधीर नायक आणि भारती ये सखी गीत म्हणलेले एक शब्द हावे आमगेल कन्नडाचे एक ख्यात कवी अंबिकातनय दत्ता बेंद्रे तुम्ही ऐकून अशा बरोबर धारवाडचे तांगेल एक सखी गीत म्हणून एक कवन संकलन ते तांणी तांगे लग्ना उपरांत सुमार एक 30-35 वर्सां उपरांत तांगेले दाम्पत्य अनुभवा वयर एक बरयलेले कवन पुरा ते दाम्पत्य वैरीचे तांतू तांणी कसं म्हळ्यार बायल बामणाल तांगेले दाम्पत्याचे कष्ट सुख ते पर कस्सले म्हळेल तांणी सखी ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದ ಆಖ್ಯಾನ कटू मधुरा म्हणून म्हणतात. आणि कटू म्हळ्यार चिके ये कसं स्पायसी तीक कोडू पुरा अशा पुरो मधुरा म्हळ्यार गोड ते दोन्ही मिक्स म्हळेले तांणी सांगताचे. आनी कसं म्हळ्यार ते कष्ट पुराय दागिनशी आमी धारण करून घेऊ का तेच एक व्हड आमी एक विजृंभी सुची जेवणातले सांगून घेवचे नाही ते कष्ट आमगेले एक आभरण अशी धारण करचे आणि ते कष्ट सुखाची एक अनुभव सांगचे निमित्त दुसरे दंपत्यांक ताजीन एक प्रेरण मेळो पुरो म्हळ्यार कष्ट सुख दोन्ही आमी कशी समान जावन घेऊ का म्हळ्यार एक तत्व आमकां तांतुल्यान मेळटा ते सखी गीत. तांतुल्यान प्रेरण घेवन हांव एक आमगेलो कार्यक्रम हांतू आमगे विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींत आरंभ केले. सुमार एक 5-6 जोडे अशी येऊन गेलेची. आजी तुमचे तसले एक महान कलाविद आमगेले सखी गीत कार्यक्रमाक सोयरी जावन येवचे आमगेले एक भाग्य म्हणून हांव लेखता. आमी आतां उलोवच्याक आरंभ करचे फुडें आमगेले तुमगेले परिचय सकडांकय आसा जाल्यार एक सानशी परिचय आमगेल वीक्षकांक करून दिता. श्री सुधीर नायक आमगेल देशाचे ख्यात आणि नावाधिक हार्मोनियम वादक आणि जागतिक मट्टारी तांणी भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी अशा पुरो पंडित जितेंद्र अभिषेकी पंडित जसराज श्रीमती गंगूबाई हानगल डॉक्टर प्रभा अत्रे श्रीमती शोभा गुरटू पंडित बिरजू महाराज असे संगीताचे महान हस्त्यांक तांणी तबला संगती दिलेले आसा. मात्र नाही समकालीन जालेले श्रीमती शुभा मुदगल अशा पुरो पंडित राजन आणि साजन मिश्रा पंडित उल्हास कशलकर पंडित अजय चक्रवर्ती उस्ताद रशीद खान उस्ताद जकीर हुसेन डॉक्टर अनीश प्रधान शौनक अभिषेकी श्रीमती अश्विनी बिडे देशपांडे श्रीमती देवकी पंडित असल समकालीन कलाविदांकय तांणी हार्मोनियम संगत दिलेले आसा. सोलो वादकय तांणी ते मात्र नाही देश विदेशांतू हार्मोनियम वादनाचे अनुरणन तांगेले हार्मोनियम वादनाचे एक नमने झेंकार सगळे देश विदेशा भरी भरलेले आसा. अँटिक हार्मोनियमाचे प्रदर्शन आयोजन तांणी केलेले आसा. जागतिक संगीत आणि कलाग्राम ब्रह्मावराचे करजंताचे कलाकोस्ट हाजे स्थापकय तांणी आणि विदेशाचे मस्त विश्वविद्यानिलयांतू तांणी गेस्ट लेक्चरर जावन वचून थंय संगीता बद्दल हार्मोनियमा बद्दल उत्तम उपन्यास दिता आसताची. इतले महान कलाविदांक भरपूर प्रशस्ती सन्मान जाल्लो आसा. ताजे विवर पुरा हांव हांगात सांगू वचना त्या मुळे आमकां आणखी मस्त विषय दुसरे तांगेले तो कोण भायर काडचे आसा. असले एक श्रेष्ठ आणि उंचले फावंडाचे एक कलाविदाक आमगेले आयचे सखी गीत कार्यक्रमाचे सोयर जावन आमगेले स्टुडिओक आह्वान करूक मस्त संतोष दिसता. परत एक वेळा तुमकां स्वागत. धन्यवाद. आणि श्रीमती भारती एस नायक तांणी गणित विषय घेवन तांगेले
सनद जोडलेले म्हळ्यार डिग्री मागीर संगीतांत अभिरुची आसा तांकां आतां अभ्यास करतरच संगीतांत आनी मस्त सभा निर्वहण केला तांणी संगीताचे इंग्लिशान मराठीन हिंदीन कोंकणीन तांणी सभा कार्यक्रम निर्वहण करताची आनी तांगेले पतील संगाता कला कोश्टा तसल एक महान योजनेंतू तांणी भरपूर सहकारू सहायू तांगेले योगदान दिता आसाची आनी मुख्य जावन तांणी व्हंकलेले शृंगारांतू उबरलेले हात आनी ह्या दोनी दंपतीक एकलीच धूव न्हय वय मैत्रेयी 17 वर्साची मुंबईचे रुईया समजाला सांगेल कॉलेजांतू आर्ट्स डिग्री करतरस आपणाले बापा मा श्रीमती सुवर्णी नायक हांगे लागी तांणी वोकल म्युझिक आनी बापसू लागी संगीताचे मार्गदर्शन घेता आसाची तुमकां आतां सखी गीत कार्यक्रमाक आमी आमगेले भास चलयसुया आतां तुमकां दोगांकय लग्ना फुडें परिचय आशिल्लो की नाही मालगड्यान जातक मेळामेळी करून तशी तशी कशी तुमगेलो परिचय नाशिल मद म्हळ्यार जाल्यार त्या जातका मेळामेळी करूनची आमी मुखार केले जाल्यार तिगेल एक भाव आमगेल घरा लागीं राबता आशिल्ले म्हणून तिगेल कझिन विद्या शेणय म्हणून तीन म्हाका मॅथ्स शिकयला फुडें मात्र मागीर ताजे परिचय आमकां जाल्लो लग्ना मागीर की तिगेल कझिन ही म्हणून आनी दुसरो विशय म्हळ्यार मिगेल आनू आनी तिगेल आनू एक गांवचे हंगरकट्टे लागीं तांकां परिचय आशिल्लो मात्र आमी हे जातका मेळामेळी पुरा केले मागीर जातक मेळटा म्हूण कळ्ळें मागीर हो विशय कळ्ळो आनी मागीर तांगेले उलोवप जालें आनी कशीकपणी आमी वट्टू येवन म्हळ्यार फुडें तुमी पळोवंक येतले काय ना ना हां ओके आतां भारती एक व्हड संगीत कलाविदाल बायल जातस म्हणून कळतना मनान तूं कसं जालें फस्ट बद्दल सांगचे जाल्यार आमी नॉन म्युजिकल बॅकग्राऊंड आमगेले आनी तशी म्युजिकाक संबंध काय ना आयकूच मस्त आशिल्लें तातूंत म्हाका मराठी भावगीत पुरो हांव आयकत आशिल्ली बट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युजीक केन्नाय अशी परिचय जायनी म्हळ्यार तशें आमी आयकनी ती आमकां एक्सपोजर ना आशिल्लें आनी तांतू हांनी आमी केन्ना मेळ्ळी ती तांणी कसन एक्झॅक्टली रोल प्ले करता आसत तांतू अकंपनीमेंट म्हळ्यार कसन आहे हातूंत म्हाका कसनय विशय गोत ना सो तांणी मेळटरी मागीर केन्ना हांव थोडे कॉन्सर्ट्स आयकली ताजे मागीर म्हाका हगोर हगोर कळचे लागले कशें आसता अकंपनीमेंट कशें आसता आतां सुधीर तुमगेले बायल एक व्हंकलेक श्रृंगार सोदता आसलेली एक तज्ञ म्हळ्यार बाह्य सौंदर्य तज्ञ भायरचे एक चूरू कसले ह्या कली दिसना अशी तोंडारी कली म्हळ्यार आर्ट न्हय खत्त तसल दिसना अशी क्लीन जावन पळोवच्या जगजगी जावन एक भायली सजावट करच्यान भारी बदल तुमी पळयल्यार भित्त भितरी एक अंतरगंगशी होळता सो संगीताचे तसल तुमगेले एक संवेदना आशिल्लो एक उद्योगूय व्यक्तित्वय नव्हे तशें आसतना हे बाह्य आनी आंतरीक हे दोन्ही मेळामेळी कशी तुमी हे करून घेतली भारी प्रश्न भारी गंभीरय आसा आनी भारी चांग प्रश्न म्हळ्यार हांव अप्रिशिएट करता ताजे खातीर म्हाका कबीरान सांगिल हांतूं उडगास येता की बाहर भितर एक ही होवे म्हळ्यार तांणी तशें सांगलां की भायल जगाक सोडूं खाली भितरचें जग तुमी पळयता बसता ती आनी ताजें कोरिलेशन जायना भायलच्या आनी भितर जगात तरी आमी खंयचे तत्वज्ञानाचे विशय मुखार वचचे जायना सो भायरचेय जग तितलेच म्हत्वाचें आसा आनी भितरचेय जग तितलें म्हत्वाचें आसा आनी हें कोण कोरिलेट करचें जाता तांणी बद्दल म्हळ्यार खऱ्या अर्थान एक संवेदनशील व्यक्ती म्हूण म्हाका दिसता म्हणून हांव आनी खंयच्यो मनीसूं संपूर्ण भायल म्हळ्यार एक्स्ट्रोवर्ट आमी म्हणटात तशी आसना एके कंप्लिटली इंट्रोवर्ट अशी आसना ताजें एक कॉम्बिनेशन आसता आनी ताज्यो प्रयत्न आसता आमगेले जाल्यार ते हें आमी दोन्ही हांतू
भायरचे जगांतू आणि भायरचे सौंदर्यांतू आणि भितरवेल सौंदर्य हे एकत्रित करची एक भावन जी असता तांतूच म्हाका दिसता हे जिवनाचे एक सार तांतूची आस. आणि भारतीय विशय सांगता जाल्यार तीन त्या खाली आमकां दिसता की एक होकले सिंगर सोच म्हणून, बट आमी केन्ना तिगेल काम जाता आनी येवन कडेन ते आमी ताजे विशय उलयता ती तेन्ना कळटा की भित्तवयलें सौंदर्य कितलें म्हत्वाचें आसा. कारण होकलेले एक तांगेल परिवाराचे विंगड विंगड विशय आसतात तातूंत. खाली होकले सिंगर सोच म्हळ्यार खाली वचून एक मेकअप करून येवचें म्हूण न्ही, तांतूय मस्त संवेदना आसा. तांगेल तुमकां कशी तांकां अनुकूल जातालें विशय तें पुरो पळोवचें आसता. म्हणून संवेदनशील आसकाची ती तांगेले व्यवसाय ताजे भितर मागीर ती चड सांगताली जाल्यार तांतूय भित्तवेल सौंदर्याकय तितलें म्हत्व आसा. कळ्ळें म्हळ्यार ते दोन्ही मेळन मात्र ते चंदा येवची. कारण तुमगेल तोंडार एक तेज आसता ते खाली मेकअप करून भायर काडचे जायना. भित्तवेल तुमगेल चंदा आसला मात्र तांतूं तें एक एडिशन जाता तांतूं सौंदर्यांतू. म्हळ्यार भित्तवयले ते व्यक्तित्वाचे ते वजन भायर परजळचे ते म्हळ्यार खंडीत तोंडार खंडीत म्हाका दिसता. वय वय ते आनी इतले चंद करताचे तांगेले वय खंडीत वय कैगारिके निमित्त खंडीत खंडीत वय. आता भारती सुधीर नायक एक संवेदनाशील संगीतकार आणि हार्मोनियम वादक म्हणून जनजनित जाला. म्हळ्यार तांगेले कोण व्यवहार केल्यार नातले तांगेले तांणी वाद्य संगीत पळयतनाची कळता तांणी तांतू कितले आंतरीक जावन इनवॉल्व जाताची म्हळेले. तुमगेले प्रिती सब्जेक्ट गणित म्हळ्यार मॅथ्स. मॅथ्स म्हळ्यार दोन कुडसिले दोन चार म्हणचे बदला आमी प्राय पांच म्हणचे कलाकारान पांच म्हणचे. तुम्ही तशी एक करार वाक लेक्काचे तज्ञ आणि हे संवेदनाशील बामणाले हे तुमकां सुरवे आतां लग्न जावन आयले तक्षण चिक्के होंदाणी करूंक काही कश्ट जालेले आसा की बामूण एक खंयची गी लोकांक तूं होडगून गेलो अशी आसता न्हू तशी कशी तुका सुरवेची कश्ट जावन आसा पुरो म्हणल्यार म्हळ्यार आतां मेगे ल्हान आमा दोगे जॉब करता आशिल्ले. सो आमकां एक टायपाचें एक रुटीन आसो और एक 9 to 5 जॉब म्हणटात आमी. सो ते पुरो करून आमकां तशी पळोवन अभ्यास आशिल्ले. सो आमकां अशी म्युजीक रिलेटेड कशें ते वर्ल्डूच नाशिल्लें. सो ते पुरो आमगेले खातीर मस्त नवे आशिल्ले. आनीक एक म्हळ्यार हांगेल फिल्डांत कसन पुरो आसता ते म्हाका वाडीक जाता तरी हगूर कळचे लागले. ताजे फुडें बिलकुल कळना. आनी तुमी म्हळ्यार म्हणके ऑफकोर्स टू बी मॅरीड टू अ म्युजिशियन इज नॉट इजी. वय 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 वेन यू आर अ नॉन म्युजिशियन. वय वय बट वी आर ट्रायंग टू फायंड अ फायन बॅलन्स. आता सुधीर तुम्ही सोलो वादकय वय चड करून साथ दिवचे चड हो दೊಡ್ಡ कलाविदांक तांगेल मनोधर्माक अनुकूल जावन घेवन म्हळ्यार तांणी कसं वोकली हे करतात ते तुम्ही हार्मोनियमान मागीर फॉलो करचे तसली एक साथ दिवचे संगत दिवचे सांगत्य दिवचे तसली एक मनोधर्म तुमगेलो वृत्तीचे ते एक मनोधर्म तुमकां दाम्पत्यांतू कितले हक्क पडले प्रयोजना पडले म्हणजे भारी चंद एक प्रश्न तुम्ही शकूतला का प्रश्न निमगितानाची इतले चंद निमगिता ती कले म्हळ्यार हांव खंय पुरा इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स करता एके म्हगेल कार्यशाळा जाता थंय हो विशय हांव जिवनाच्योच सर्वांत प्रथम सांगचें कळ्ळें म्हळ्यार जिवनांत तुमकां साथ संगत कळ्ळी जाल्यार स्टेजार येवन साथ संगत करचें जायना. सुरवे म्हळ्यार साथ संगत हो विशय इतले डीप रुटेड आसा तो आमी मस्त भायल्यान पळयतात तो विशय जाल्यार ही साथ संगत हार्मोनियमार आसूं एके खंयचे विशय आसूं तुमी खाली तुमकां ते गवय्यालें एके गायकालें टेक्निकल वर्च्युओसिटी म्हणटात आमी तांगेल घराना खंयचें एके तांगेल शैली कसने हें कळ्ळ्यार मात्र न्हू पुरो तुमकां तांगेल पर्सोना कशी आसा तांगेल कसन व्यक्तिमत्वांत कसन शैली आसा तें कळचें अगत्य आसा. आनी साथ संगत अशी न्ही की गायक बसला तो म्हणटा आसा आनी आमी तांगेल मागशी वता आसा ती
आमकां कशी साथ संगत तांगेल करका पडटा तशी तांकय आमगेल साथ संगत करका पडटा. हो विशय खंयचे म्युझिशियन युजली कवर करना ती, बट हांव मुद्दाम हाजे उल्लेख करता. कळ्ळें म्हळ्यार तें दोन्ही बाजून तें जाल्यार साथ संगत जाल्यार मात्र ताका खऱ्या अर्थान एक आमी साथ संगत जाल्या म्हणयता. जीवन अंतय तशींची. हांव खाली तिगेल कसन कश्ट आसता, एके तिगेल कसन एडजस्टमेंट्स आसता. खंयचे दाम्पत्य जीवन आसल्यार तुमकां मस्त एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रोमायझस जाताचीच कोणाकय गूत आसता. आनी तांतू कशी एकमेकांक सांभाळून साथ संगत एकमेकांक करचें हें आमकां कळना जाल्यार. आनी हें खाली बामूण बायले मध्य न्ही, कोणें असो आतां म्हगेल धूव व्हड जाता आसता तिगेल एक विंगड एक विचार आसता. त्या विचाराक त्या तांगेल स्टेटसाक मर्याद दिवचे हें म्हाका दिसता. तें आमी दोगांनी एकमेका विशीं तें कूड दाखोवन पळयलें आसता. आनी ताजे ती आमी मुखार वचयत. आनी खंयचे साथ संगतांतूय तेंच जावका खंयचे कलाकार तो गायक म्हळकर कुडले तो मुख्य कलाकार आनी बाकी अकंपनीस म्हळकुळे दुय्यम दर्जा हें खंयचेय संस्कृतीन ना. आमगेल्यान तें चड जातास म्हूण म्हाका दिसता. तुमी वेस्टर्न म्युझिक पळयलें जाल्यार पियानिस्ट, एके चेलो प्लेयर, चेलिस्ट, एके वायलिनिस्ट पुरो जाणाक तितलेच आदर आसा. आमगेल संस्कृती मात्र मेन आर्टिस्ट आनी सायड अकंपनीस म्हूण एक विशय आयला. आनी ताजे भितर विशय मस्त जाणांक बरयल्लो आसा. अनिल बिश्वास व्हड म्युझिक कंपोजर तांणी भारी चंद करून बरयल्लो आसा. हें वाजूच अगत्य आसा. आनी हें कळल्यार तांकां कळटा की एक सान मंजिरा वादकय कितलो व्हड तरेन कंट्रिब्यूट करता आसता एक कॉन्सर्टांतू. सो खंयचे एक सान विशय, एक सान मनीसय आमगेल जिवनांत आयलो आमकां दिसचे पुरो तो सान आसा म्हणून, बट तांगेल काम तांगेल योगदान हें मस्त व्हड आसता आमगेल जिवनांत. तशी सान सान विशयांतू आमी एक दुसऱ्यांक सांबाळून कशी साथ संगत करता ती तांतू आमगेल जीवन सफल जाता. आनी प्रत्येक क्षणा आमकां आव्हान आसताचीच खंयचे विशयान, बट जाल्यार तांतू आमकां कशी मुखार वचचें, एकत्रीत विचार कशे करच्यो तें आमकां जिवनाचें शिकयता अशें म्हाका दिसता. आतां तुमगेल दोग्गाल गांवूय हंगारकट्टे आनी तुमी कोटाचे मूळ कोटाचे, मात्र स्थायीक जाल्यार तांणी हंगारकट्टे म्हणटना तुमगेल दोनी कुटुंबेंतूय बोशा खाण जेवण रुची तिक्षे मिरचे परत सादारण एकल्याक आसतगी म्हण लेखता. म्हळ्यार एका गांवांत तुले हय आसचे पुरो मात आमी दोग जाण पुराय खाता ती आनी ते दिसताय आमकां पळयल्यार. तशें आसतना भारतीक लग्न जावन फस्ट आयल तक्षण तसल कसले एडजस्टमेंटा प्रॉब्लेम येयनी की म्हूण. म्हळ्यार बामणाल घरकड करचे मीठ चडगी मिरसांग चडकी नाई गोड प्रितीची गी तसल कसले आईल आसगी नाई तुमी बामणा खातीर सोडका पळयला लागी नवीन शिकू का पळयला आसगी कसले. वाडीक जावन येतना म्हाका कसं मस्त रांदप यान आशिल्लें जाल्यार म्हगेल मायन म्हाका मस्त सांबाळून व्हेला. तशीची घरकडे पुरा जाणांची मस्त एडजस्टिंग आसा ती. म्हळ्यार त्या वेळारीची आमी पुरो म्हळ्यार म्हगेल देर आशिल्लो माय माव आमी पुरो ओटू आशिल्ले. सो तांणी कसाने हांव केल्यार अप्रिशिएट करचे ते मस्त आशिल्ले. म्हळ्यार एनकरेज करचे कसन एक नवे केल्यार युजली म्हगेले एक्सपेरिमेंट्स आसता आशिल्ले, बट तांणी पुरा जाणांनी मस्त सपोर्ट केला. तुमी तांगेल खातीर कसले तुमगेले आवडीचे म्हळ्यार प्रितीचे वस्तू सोडका पळयला आसगी. म्हळ्यार तांकां कोणाक येता इश्ट ना म्हळ्यार तुमी नाका आमी एकले खातीर कसल्याक तशें कसले. हय एक्चुअली आमगेले मिगेल फॅमिली नॉन व्हेजिटेरियन म्हळ्यार आमी नॉन व्हेज खाता ती एस्पेशली फिश आनी खाता आशिल्ली ती. आनी हांगेल फॅमिली प्युअर वेज आशिल्ली. सो ते एक आय थिंक एक मायनर एडजस्टमेंट ते व्हड काय अशी न्ही. कुळार गेल्यार खाताची हय म्हगेल अम्मा ते हांव वताना हय थंय खावचे, बट हांग घरकडे कोणी खायना आशिल्ली ती एकले खातीर. आनी म्हाका ते हीत जायना आशिल्लें कोणी खायना तेन्ना म्हगेल एकले खातीर कोर न्हू. म्हगेल मावान त्या वेळार मस्त सांगले तुमी कोण खावेत घरकडे म्हणून, बट म्हाका ते हीत जायनी. सो आमी ते केन्नाय तशी ट्राय बी करनी घरकडे. सुधीर तुमी तांगेली इश्टाची खातीर कसले नवेची अभ्यास कोण घेतिल्स की नाही. म्हाका ते उडगासूय ना कळय न्ही ती कसन पुरा इश्ट जाता हांव ते प्रयत्न खंडीत करता. जाल्यार एक आसा हांव म्हळ्यार हांव
कुकिंग करता म्हण न्ही थोडे थोडे कसं नाही पुणी करतात ती खंय भायर वचचे असल्यारी कसं नाही तितलं मायनर हांव कुकिंग थोडे शिकला म्हणजे बॉम्बे हांव हे व्यवसायिक संगीतकार जावचे खातीर 5 वर्सां आमगेल फुल फ्लॅटां एकलो आशिल्लो आनी पुरा काम करता आशिल्लो म्हणून थोडेशी रांदप पळय शिकलो म्हगेल्या अम्मान थोडें शिकयलें हांव म्हगेल एक्सपेरिमेंटल हातूंत प्रयोगशील आशिल्ले मी कसं नाही पुणी करता म्हाका मेडिटेरियन डिशीस लायक जाता ती सो बाबा गनूश आनी हुमस आनी हें पुरा असल पुरा हांव थोडे थोडे प्रयत्न करता आनी तें कशें जालां म्हण हांणी पुरा पुरो जाणां ताका लायक जाता ताजे मागीर ताका सर्टिफिकेट मेळटा घराच्या लोकांक तितलो हांव करता म्हणून तें तितलो हांव तांकां इश्ट जालां खंयचे एके आमी खंय आतां तीक म्हण खंयचे एक विशय लायक जाता जाल्यार आमी भायर वचून केन्ना पुणी खाता ती तशी जाल्यार मस्त उण वचें घरांत तुची चड चड तो खावचें जाल्यार ही प्रयत्न करतात ती कसं निश्ट आसा तें पळोवचें बट आत्तां म्हळ्यार कशी तिगेले व्यवसायान ती मस्त बिजी आसा तिगेले मस्त नांव आसा ह्या क्षेत्रांत आनी म्हणून आमगेले दोगे जाणाले भायर वचचें ट्रॅव्हल करचें कंडापटी जाता म्हणून तांतू एक एक पंत एडजस्टमेंट्स चड करपा पडता जाल्यार ही प्रयत्न तोच आसता की कसन लायक जाता तांगेले ते प्रयत्न करचे वय आता भारती तावळ उलयता तूं सांगलें आता अनेक वेळा हांव तें निमगीत आसा एक सेलिब्रिटी बायल जावची कश्ट नातल्यार सुख कसं जालें बदल सांग जाल्यार तांणी केन्नाय तांकां सेलिब्रिटी म्हणून केन्नाय लेखनी नाही तांणी लेखनी जाल्यार तांकां सोदून घेवन येवच्यो दोड्ड मनीस आसताची कलाकार तुमगे घर कडेन येवच्या परोची आनी तांगेलो प्रवास आसता फॉरेन कंट्रीसाक असल पुरो मस्त हांतू तांणी व्यस्त आसता न्हय ताजे निमित्त तुमगेल रुटीन तुमगेल दांपत्य हाका खंयच्या काही म्हळ्यार बाम म्हणून केन्नाय सद सर्व काल तू लागींची तुका हेल्प कोण घे नाही तूं सांगत्यांत आसता म्हणून ना न्हय तसल कश्ट निमगोचे म्हळ्यार आय थिंक ते पुरा प्रोफेशनाक थोडेची चड उणें एक एडजस्टमेंट प्रत्येकल्या कोरका तिची तांतू आमगेल फील्ड हांगेल फील्ड अशें तांकां ट्रॅव्हल मस्त आसा सो थोडे एडजस्टमेंट्स म्हाका करूं लागले जाल्यार घरकड आमकां म्हगेल माय मांव आशिल्ली ती मस्त सपोर्ट आशिल्ले मागीर थोडे एज म्हळ्यार दीस गेले तशें आतां कळच्या लागले कसो नाचका कसो कोरका आनी आमगेले एक सगळ्यांत व्हड एडवांटेज म्हळ्यार मस्त पुरा म्युझिशियन्सां मेळचे व्हड नामांकीत जना मेळचे म्हगेल भाग्य म्हाका त्या निमित्तान तांगेल सहवास मेळटा सो म्हगेल खातीर मस्त व्हड विशय आणि तुम्ही सांगेल बरी त्या सुमार जण आमगेल घरा येता असता ती बट भारती म्हळ्यार खंयचे विशयान तांगेल आदरातिथ्य करचें की खंय तें मागचे मुखार पळयन अशी तें पुरा तीन केल्लें आसा तोच म्हाका दिसता मस्त व्हड एक सपोर्ट आसा वय 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 आतां हे तांगेल संगीताचें एक हें आसा न्हू कसलें कॅरियर ताका तुम्ही खंयचे रितीरी म्हळ्यार आतां सांगलें तांणी कोणें आर्टिस्ट आयल्यार तांगेलो आतिथ्य करचे पळय तें मात न्हय एक संगीता अभ्यास करूं जावका दिलेलें वातावरण घरांत तूं हें करून दिवचें डिस्टर्ब करना अशी कसलें आमगेलें दैनंदीन मीठ सरला मिरसांग सरला तसलो प्रॉब्लेम तांकां करना अशी तशी कशी तुगेले हे तयारी नाटल्यार एक कॉन्सर्टा भायर सरका जाल्यार एक चंद करचे आता तुम्ही ब्रायडल मेकअप करता तशी बामनाले या चंदाईच्या कसले काळजी कसले आसगी आमगेल वर्ल्डीक जावचे फुडेची तांणी म्हळ्यार इंडिपेंडंटली तांगेल पुरा करता आशिल्ले सो म्हाका केन्नाय तांगेल ट्रॅव्हल बॅग्स पॅक करचे दवरून जो विंगड कसो न्ही अशी तांगेल खातीर स्पेशल तयारी करची तशी म्हाका केन्नाय म्हळ्यार तसलो टायम प्रसंग येयनी तितले की तांगेले म्हळ्यार कसो जाय नाका तें पळोवचें कसो तांकां नेसेसरी आसा ट्रॅव्हला खातीर ते रेडी आसता की ना पळोवचें बाकी पॅकिंग डे वन दुखून तांणी इतलें पर्टिक्युलर आसा ती प्रत्येक विशयांत सो म्हाका केन्नाय तें पळोवका म्हणपानी आणि आम्ही दोघे जण इंडिपेंडंट आमगेल रोल्स आम्ही डिफायन केले ती सो घराच पुरा हांव पळोवचे सो तांकां केन्नाय आनी तांणी घरकड असले मस्त हेल्प करतात त्या पुरा विशयांत जाल्यार अशें तुमी म्हणल्या म्हणके कसं न्ही हाडची करचे आसल्यार तांणी वता ती अदरवायज ते मेगेल डिपार्टमेंट नाही तांकां एक सदां अभ्यास करच्याक एक कसले हें नातील पळय निश्चिंत रितीर एक संगीत अभ्यास करता आसतना वातावरण घरांत तूं क्रिएट कोन्न दिता तूं
वय हांव क्रिएट करच्याक एक्चुअली आमगेले घर कडेन इतलें म्युजीक आसा होय सो घराची वातावरणच तशी आसा तशी आसा होय आत्ता तेगेल अभ्यास जाला तिका कारण ऑनलायन क्लासेस स्पेशली हे पॅन्डमिक सुरू जात तरी हांव केन्नाय ऑनलायन शिकेनाशिल्लो मस्त वर्सां देखून म्हाका स्पेशली भायल लोक म्हळ्यार US ऑस्ट्रेलिया हांगाचे लोक निमीत आशिल्ले ऑनलायन क्लासेस सुरू करपाक म्हाका समव म्हाका तें एक कम्फर्ट लेवल म्हणटात तशी म्हाका ना आशिल्लें बट पॅन्डमिका मागीर म्हाका अशें दिसलें की लोकां थंय पावका आनी तें एकच साधन आशिल्लें आमगेले खातीर कार्यक्रम ना आशिल्ले म्हणून एक विद्यादानय जाता त्या निमित्त म्हणून सुमार शिकोवचें लागलो तेन्ना ऑनलायन क्लासीस करतना सद ना म्हळ्यार 2 घंटे पुरो वता म्हण आमगेले 4-5 तास तांतू वता आणि आत्ता ऑफलायनय हांव शिकयता ताजे निमित्त ऑनलायन शिकयत आशिल्लें तें कंटिन्यू जालां आनी ऑफलायनय जालां म्हणून दिसांत एक पंत 10-12 घंटे हांव शिकयता तें कंडापट्टी टॅक्सिंग आसा म्हाकाय आनी घरच्यांकय कोणाकय म्हाका अशें दिसता बट तांणी खंयचे ताजे विशय मेगेल मदीं कांय ना ती रादर केन्ना केन्ना म्हाका लेट जाल्यार तें कंप्युटर अरेंज करचें हें पुरो करचें तें पुरो तांणी ही असो एक मेगेल धूव असो तांणी करून दिता ती म्हणून म्हाका एकदम कसलेंय बाद जायना तातूंत तशी मस्त कॉपरेशन आसा सपोर्ट आसा भारतीन तुमगेले लायफा येत तरी तुमगेले संगीताचे हे प्रयाण आनी इतले इजी जाल्ले म्हणून तुमकां फील जाता खंडीत म्हण म्हाका अशें दिसता संगीत असो खंयचे विशय असो सुरवे सांगिल वरी तुमगेल संवेदनशीलता तांतू सर्वात मुख्य गुण तुमी संवेदनशील जायना जाल्यार तुमी संगीत तेके खंयचे कल केल्यारीची तांतू देखून कसने घेयनी म्हूण म्हाका दिसता यू हॅव टू बी सेन्सिटायज्ड विथ एनी फॉर्म ऑफ आर्ट सो तेन्ना तुमी शेअरिंग हो विशय आसा तो मस्त महत्वाचो विशय सो सुरवे आमी कशे आतां लग्ना फुडें म्हाका दिसता आमी एक आमगेले विचार करता आसता ती आमी स्वार्थांत आसात पुरा जाण अदरवायज आमगेले स्वार्थाचे एक वलय आसता तांतू आसता ती आमी केन्ना दुसरे वट्टू ते विशय वांटूचे लागता ती तेन्ना विचार आमगेलो जावं अशी म्हाका दिसता तांगेल अभिप्राय घेवचे तांगेल पर्स्पेक्टिव्स तांगेल अभिप्रायाक तितलोच आदर दवरचो हें पुरो आमी मागीर शिकता ती फूड आमकां कळना आमगेले आनंदमाले विंगड जनरेशन आसता आमगेल विंगड जनरेशन तांतू थोडेची आमी कशीपुणी एडजस्ट करतात बट केन्ना वेन वी हॅव अ पार्टनर तेन्ना तांगेल एक पर्स्पेक्टिवाक तितलेच मर्याद दिवची मस्त अगत्य आसा तांतू देखून तिगेल थोडे थोडे सजेशन्स आसता इवन संगीत के विंगड कले विषय तिक भारी चंद एक दृष्टिकोन आसा मस्तपंत आमी आमगेले विचारांतू आसता ती आमकां पुरा दिसता की हें लायक जालें ऑफकोर्स हांव तशें केन्नाय लेखना खंयचे एक परफॉर्मन्स जाल्यार म्हाका फर्स्ट दिवची दिसता की हें म्हाका करचें जाय न्ही आजी हें नेक्स्ट टायम म्हाका हांव हाजे वयली रियाज करता चिंतन मनन करता आनी हांतूची की आनी चड चांग करता म्हणून आनी कसन लायक जालां तेवें ताजेय हांव विचार करता जाल्यार तिगेल एक पर्स्पेक्टिव्ह आसा तिगेल एक विचार करचे हें आसा ढंग आसा तांतू म्हाका कसलेंय फीडबॅक मेळटा आनी ताजे वयर हांव विचार करता सुरवेर हांव लेखचे पुरो ओके हांवें म्हणना जाल्यार म्हाका चड कळटा म्हण एक पण दिसता बट तें विचार हांव खंयचे सोना आनी ताजे वयर हांव मंथन करता आसता आनी मागीर दिसता की हा हे विशय चांग आसता तूं तें घेवेता म्हणून आनी दुसरें म्हळ्यार आतां खंयचे विचार आयल तशी तुमकां तांतू कशी तुमी ताजे वयर चिंतन मनन करून मुखार वता ती तशी तुमकां आनीकय विंगड विचार येता आनी एक पंत 10 वर्सां फूड आमी केलेलो विचार 10 वर्सां मागीर तुमकां विंगड दिसचे पुरो आनी कसले पर्स्पेक्टिव्ह मेळचे पुरो बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टंट थिंग ताजे खातीर भारतीय एक इनपुट्स म्हाका मस्त तांतू एक विंगड एक दिशा ताजें दिला म्हूण म्हाका खंयचे दिसता आनी सेन्सिटिविटी एक एक्सप्रेशन अभिव्यक्ती आमी खंयची करता ती तांतू हो विशय विंगड पर्स्पेक्टिवाचे मस्त मस्त उपयोगी आसा आमकां तो भाव कलेंत आसता तो हे शेअरिंग आमी ती हे विंगड विंगड पर्स्पेक्टिव्ह मर्याद दिल मी ती येता आनी आमकां तें एक्सेप्टन्स मस्त महत्वाचें आसा म्हूण म्हाका दिसता म्हळ्यार आय ऑलवेज फील आतां मिगेल आनी भारतीन तूं पुरा मत एक आस म्हूण हांव केन्नाय म्हणा आमगेल तिगेल एक विचार करची पद्दत आसा मिगेल एक विचार करची पद्दत आसा मिगेल धुवेल एक विचार करची पद्दत आसा बट वी आर कम्फर्टेबल एग्रींग टू डिसएग्री सो तें महत्वाचें आसा म्हाका दिसता की ओके तुगेल एक विचार आसा तुका तशें दिसता मिगेल एक अशी विचार आसा
आणि अशी केन्नाय अगेतीन आमगेले विचार अशी जावका एकच जावका आणि एकच जावका म्हणून आमी प्रयत्न केला री ते खंय पुणी कॉम्प्रोमाइजच असता म्हणून आमी वी आर ओके विथ डुईंग दॅट ते आमी पुढे दाखोवन केला म्हणून म्हाका दिसता ताजे निमित्ती आमगेले अंडरस्टँडिंग चड आसा. आता तांगेल प्रोफेशनाक तुमगेले कसे रितीरी सहकारू ये कशी सहकार म्हणून हांव जालें तितलें आतां ती सकाळी फूड 3-3.5 घंटे एक एक पंत वचका पडटा रात्री काम करून ती पुरा ऑर्गनायज करून मागीर जेवणाचे आमगेले पुरा जाणां करून कडे वता म्हाका दिसता एक व्हड विशय हांव पुरा करयत जाल्यार ती पर्टिक्युलर्स की अशी अशी हांव पुरा कंप्लीट करून वता तिका केले शिवाय समाधान जायना कडेर तिगेल म्हाकाय तिगेल व्यवसाय विशयी इतलें गुत ना आशिल्लें ऑफकोर्स म्हाका आय वॉज परफेक्टली ओके बिकॉज म्हाका तें कल म्हणून दिसता एक प्रकारची कला ती अशें होकले सिंगर सुच म्हळ्यार मस्त तुमकां आर्टिस्टीक एंगल ना जाल्यार खंडीत करचें जायना आणि तेन्ना हांव ते ज्युवेलरी ते गेलें तें ऑर्गनायज करचें हांव केन्ना पळयता आसचें म्हाका तातूंत मस्त कळना जाल्यार एक एक पद्दतीन निमगिता हें कशें दिसता म्हणून म्हगेल एक अंदाज हांव सांगचें तें केन्नाय लायक आसता म्हणून न्ही ती एक्सेप्ट करता म्हणून दिसा हांव सांगिल्ली तशी वी अग्री टू डिसएग्री सो हांव म्हगेल एक व्यू पॉयंट मात्र खंडीत सांगता कडेर एक एक पद्दत तुमकां कांय कळना म्हणून आसता बट दॅट इज फायन म्हळ्यार हांव म्हगेल व्यू पॉयंट सांगचें केन्ना आणि तशी आमी तेवें म्हाका दिसता एक सहकार्याचे विशय कारण म्हाका एक पंत हांव ब्रायडल दिसता तेन्ना आमकां कळना जाल्यार हें अशी चिके अशी करयत आशिल्लें म्हणून सांगता तशें तिवे केन्ना पूण सांगची चान्स आसा सो तातूंत कांय हार्म ना कले म्हळ्यार आमी कसन करता आसत तें दॅट्स नॉट कंप्लीट नथींग इज कंप्लीट नथींग इज परफेक्ट आमी केन्नाय इम्परफेक्शनान तूं आर्ट पळोवचें म्हणूची तशी आमी त्या दृश्टीन एक आसता आनी कडेर ती भायर गेल्यार सकाळी फूड वचका पडटा तेन्ना थोडे आतां म्हगेली धूव एकली आसता सो तिका कसाने हेल्प जाय जाल्यार जालें तितलें करचें म्हगेले क्षेत्रांत हांव व्यस्त आसता जाल्यार जालें तितलें हांव करचें पळयता कंप्लिटली सपोर्ट करचें जाता म्हूण ना जाल्यार प्रयत्न खंडीत आसता. आता तुम्ही परस्पर एकल्याले हे विमर्शक जावन क्रिटीक जावन म्हळ्यार तुमगेलें संगीत तांणी आयकून चिके हांगा अशी कोर आशिल्ली तशी न्हय तांकां संगीताचे पुरा तुमचितले हे ना आसा पुरो जाल्यार तांगेले जाल्यार विधानार एक ताणें एक सांगू पुरो तुमकां तशी तुमी आतां सांगले ते ह्या पळोवन तुमी चिक्के हांगा चिक्के अशी कोर आशिल्ली तशी परस्पर विमर्श करचे क्रम ना खंडीत खंडीत म्हळ्यार तुकाराम महाराजान सांगला निंदकाचे घर असावे आपल्या शेजारी म्हळ्यार तुमगेल बगलेन निंदक जावका कोणपणी निंदक म्हळ्यार कसं नाही तुम्ही वायट करता म्हणून न्ही आमी आमगेल कल्चरां स्पेशली फ्रेंच एक युरोपियन कल्चरां क्रिटीक म्हणून एक विंगड विशय आसा टिका आनी पूण आमगेल संस्कृतींत मस्त आशिल्लें तें बट खंय पुणी आतां तशें जालां लोक कंप्लेसेंट जाले निमित्ती टिका कोणे केल्यार पक्कने हा हे वय हो म्हगेल निंदा करता म्हणटा बट तशी न्ही कोणे पूण एक कसं सुझाव दिल्यार ताजेर खंडीत विचार करता तशी आसा म्हणून आमी परस्पर टिका म्हूण न्ही बट आमी खंडीत सांगतात की अरे हें अशी करयत आशिल्लें अशी करयत आशिल्लें आनी तातूंत खंडीत आमकां खाली संगीत एके तिगेल विशयाचे न्ही आमगेल खंय वतना कशी आमी स्वताक एक प्रेझेंटेबल कशी करयत त्या विशयावर मस्त आसा म्हळ्यार पकने हांगा हें उलयत आशिल्लें खंयचे पूण एक टीप म्हणल्यार आमकां तातूंत मस्त सहाय्य जाता. आतां भारती तूं लग्न जावन आयिल घरांत तूं सगळें संगीताचेच माय बामूण मागीर तुमगेलो मांव एक विपासनात आसले म्हळ्यार योगाचे इवन माय ताई BKS अय्यंगार वय स्टुडंट तशी संगीत आणि योग म्हळ्यार हे दोन्ही एक नमने आध्यात्मिक एक हक्का पोनवरत असले एक वातावरण असल एक प्रभायेचे एक वातावरणाक तुम्ही येवन आता मायंगेल हातान तुम्ही भजनय शिकता आसाचे आता साधारण माय सून म्हळी तशें लोकरूढींत कसं म्हळ्यार माय सून म्हळ्यार हे मुंगूस आनी हे आशिल्लें म्हणटा नाल्यार एक विंदूर आनी माज्जरशी म्हळ्यार एक अर्थ आसता न्हू जाल्यार तुमी दोगांनी तूं आनी तुगे मायन मेळून हाका एक नवें एक डेफिनेशन दिवन आसा पुरो ताजे बद्दल म्हाका सांगे तेजी म्हळ्यार अशी आसूं येता माय सुनान म्हण त्या विशयान तो मस्त फॉर्च्युनेट आसा म्हळ्यार तांणी म्हाका धुवे म्हणकेच पळयता ती आनी म्हळ्यार मस्त पुरा विशय तांगेले मस्त पेशन्स आसा
सो ते मस्त शिकचे तशेंच एक विशयान तूं रिएक्ट करचे मस्त इजी असता जाल्यार तांणी केन्नाय तशें करना आणि मिगेल वालडीक जातरी म्हण मिगेल धू चिके होड जातर हांव ह्या प्रोफेशना एंटर केलें सो त्या वेळार तांगेल मस्त सपोर्ट आशिल्लो म्हाका सो तांणी म्हळ्यार हांव भायर वचचें ऑड टायम्स आशिल्ले म्हगेल भायर वचचें मागीर येतान एक एक पाटी कसं चिके चड उण जालें फंक्शना टायमिंग्स लेट येतना तांणी पुरा मॅनेज करता आशिल्ले तशीच आतां भजनेन तुवें तांगेले शिकचें म्हळ्यार जाल्यार त्या वेळार हांव तांगेले एक स्टुडंट एक शिष्य म्हणून बसचें आनी त्या दृश्टीन पळोवच तांकां म्हळ्यार माय असल्यारीची ते रिस्पेक्ट ते गुरुले एक स्थान तांकां केन्नाय आसता सो हांव मिगेल जाव आमी म्हळ्यार असल माय मेळचे माय माव मेळचे इवन मावाल तशीची केन्ना आमगेल वालडीक जाली ताजे मागीर तांणी विपसना इंट्रोड्यूस केल्ले आमकां सो हांव एक 3 कोर्स थंय तुम्ही केलो तेन्ना आमी म्हळ्यार मिगेल थोडे एक स्पॅना मागीर 3 कोर्स कोरून आयला हांव सो ताजेन एक विंगड लायफ पळोवचे एक एंगल विंगड चेंज जाता सो तांणी पुरा मस्त आमकां एनकरेज करतात म्हळ्यार आजी के माय माव दोगे जाणां चिके विंगड कसन आमी करता जाल्यार तांणी केन्नाय आसता ती तशीच मेगेल आम्माल मस्त सपोर्ट आस म्हाका म्हळ्यार खंयचे एनकरेज करचे म्हळ्यार कसं एक नव करतना एक थोडे आमकां एक आलोचन करता आमी करची की नाका सो त्या वेळार आमगेल फॅमिली मेंबर्स पुरा जाण एक ते आमकां दोग जाण आमी मस्त फॉर्च्युनेट आसा हे विपासना तसो एक कोर्स प्रत्येक दंपतीनय कोरका म्हणून म्हाका दिसता होय खंडीत म्हळ्यार सन्न विशयाक तक्षण रिएक्ट करचे तुम्ही म्हणले म्हणके कोपचे त्यापास उत्तर वाडचे असल पुराय आमगेले दाम्पत्य चिक्के हे करता कसले सडील करता ते बांध घट्टी जावका जाल्यार विपासना तसले कोर्स कोरून आमी भितरसून हाडचे एक अंतसिद्धी ती हाका दाम्पत्य गट्टी करूंक कारण जाता म्हणून म्हाका दिसता खंडीत म्हाका विश्वास आसता जाल्यार खाली कोर्स कोरून जायना ताजे मागीर एक्चुअल प्रॅक्टीस करून ते आमकां मसपंत करचे जायना बट ते शिकिल्ल एक तत्व आसता ते आमकां जिवना पळोवचे एक दृश्टिकोन विंगड दिसता तंतू विंगड दिता आतां तुमी दोगय तुमगेल क्षेत्रांत मस्त बिजी आसाची तुमकां जिवनाची एक सन्न खुशी भोगूक म्हळ्यार अनुभविसूच्याक समय मेळत म्हळ्यार एक सन एक भायर खंय घी वच्चे एक मार्गा बरीन तुमी खाता घेन आमगोत ना एक कसले एक हे पानीपुरी खावची की न्हय तसले एक चिक्की पुरसत कोण घेवन तसले टायम मेळतो तुमकां कशें मेळटा खंडीत कोणे आमी दोगय जाण सांगीत आमी काडचे पळयता ती आतां आमी मंगळुरा आयले ती तांचें एक कारण जालें म्हळ्यार सुमार दीस तिगेले रुटीन अशी आशिल्लें की मस्त खंय भायर वच्चें जाय न्ही आणि लास्ट 8 महिने जाले म्हणून आमकां वच्चे आसल्यारीचे मसपन जायना कांय कारणां ती म्हणून आमी मँगलोरा एक नवरात्री उत्सव पळोवया मंगळूर आमी इतले सुरवेरी आयलारीचे आमी करजे वच्चे आनी तिका खंय भायर वच्चे जायना मसपन आनी आमगेल विंगड एक विशय म्हळ्यार दोग जाण आमगेल प्रोफेशन चड म्हळ्यार केन्ना लोक रजे दिवस आसता पळय तेन्ना आमकां काम करका पडटा आमगेल काम करचे टायम शेनवार आनी आयतारा आनी लग्न पुराय वेकेशनांत वची आनी ताजे निमित्ती आमगेल धुवेले आमगेल पुरो टायम वट्ट येवचे मस्त कश्ट आसता आनी ते आमगेल वेवसायीक एक आव्हान आमगेल आसता ते तांतू आमी कशी पुणी वेळ काडूं खंय पुणी प्रयत्न करता तशी आतां आयले तेन्ना आमकां तुमी सांगिल्ले वरकी मणकेची खावचे मस्त आमकां लायक जाता म्हणून पाणीपुरी असो खंयचे स्ट्रीट फूड असो पुरा खाता ती अर्थ मिगेल चिकेची डायटिंगाचे एक विंगड शेड्यूल चलता जाल्यार अदरवायज आमकां खावचे पिवचे लायक जाता आनी कसं एन्जॉय करचें तूं खंयचे बिकॉज आमी खंयचे एक विशय दोग जाण खंयचे एक विशय एन्जॉय करतना तांतूं शिकचे पळयतात आमी मस्त तें कसं खंयचे विशयान देखून आमकां कसने पुणी शिकचे मेळटा हाजे विशय विश्वास आसा म्हणून कसने पुणी विंगड टायप खावचे आनी अशी आमकां खंयचे एक मानसीक एक हें ना बंधन ना की अमके जावका दाळीतो शीत मात्र जावका हें ना खंयचे टायप अक्रॉस द ग्लोब खंयचे टेस्ट आमी करता ती सो आमकां आमगेल मुळांत आमगेल दोगांयनी विश्वास सकना पशी एक म्हत्वाची की
खंयचे भेद आमी पळयनी आज ताईं खंयचे जाती धर्म रिलीजन के खंयचे विशय आमी फूड दखून पळयनी ताजे त्या विश्वास आशिल्ले निमित्ती आमी विंगड विंगड संस्कृती दखून कशी घेवचे ह्याची एक विषय पळयला म्हणून आमगेल विषय कशी आमी रिस्पेक्ट करतात की तशी विंगड संस्कृतीक विंगड मनशांक आमी तितले रिस्पेक्ट दितात आणि ताजे निमित्ती आमी खाणा पिणा असो एक खंयचे एन्जॉयमेंटा वरेन म्हळ्यार एकदम चेडू जावन वरेन आमी एन्जॉय करचे कसान चेडू आवट वरेन आमी गेम्स खेळटात ती कसं नाही करतात खंयच्या टायमार मिगेल धुवे वट वरेन एक एक पंत जाता ऑफकोर्स मिगेल धुवेक कितले टायम दिवचे दिवका आशिल्ले तितले म्हाका दिवचे जायनी म्हण आमकां खंडीत दिसता आतां ती होड जाताना जाल्यार त्या प्रत्येकान तू चॅलेंजीस असता तिची जाल्यार जाल तितलो आमी इंटरॅक्ट करून पळयतात ती एक दुसरे वटू टायम स्पेंड करचे पळयतात ती कसं म्हणचे आसल्यार कशी भारती नाही ऑफकोर्स आम्ही जाल तेन्ना टायम एकमेका दिता तिची आनीक एक म्हळ्यार आय थिंक पुरा कपल्सांक ते प्रॉब्लेम आशिल्ले आसता कोण दोगे जाण प्रोफेशन कोरून आसा ती तांकां हे चॅलेंज आशिल्ले आसता टायम काडचे जाल्यार ते प्रत्येकल्यान एक थोडे टायम काडल्यार आय थिंक इजी जाता रिलेशन वय वय आता हे कसं म्हळ्यार तुमी परस्पर एक उलोवन घेवचे म्हळ्यार एक थोडे एक शिंचे पळय कसं की तुमकां गेल्यार सांगू आसता तुमकां ती गेल्यार सांगू आसता तसल कसले उलोवन घेवचे एक टायम म्हणून दिसांत काही मेळटा की नाही ते टाइम करून घेता की कशी टाइम करून घेवचे ना बट कसं नाही काम करतानाची उलयता आसचें एक एक पंत आमी मस्त पंत मोबायलार हांव आसता आनी तेन्नाची उलयता आसता त्या मात्र समने म्हण मागत आसता जाल्यार आमगेल जीवन अशी जालना जालें तितलें आमी ताजे देखून ह्या सोशल मिडिया देखून दूर आसा ती टेलिव्हिजन आमगेल घरान ना कितली वर्स म्हणून आमी जालें तितलें तांतू देखून एबस्टेन करचे पळयता ती जाल्यारीची आज युगाची तें टेक्नॉलॉजी तुमकां राबका पडटा तिगेलें क्षेत्र असो मिगेलें असो आमी तांतू वेळ काडचे पळयता ती मस्तपंत आमी उल्लोच म्हळ्यार आमगेल परस्पर क्षेत्रांत कितले चॅलेंजीस आसता आणि मस्त पुरा सेम आसता कारण म्हळ्यार वी डील विथ ह्युमन्स आणि ताजे निमित्ती आतां विशय सांगचे जाल्यार विशयांतर न्ही हो जाल्यार आतां म्हाका तावळ तुमी नेमगेल तशी आमगेल मांव मायेन म्हाका जावंय म्हूण एक्सेप्ट केलें ह्याची व्हड विशय कले म्हळ्यार हांव सांगता तुमकां आमगेल संस्कृतीन तूं संगीत कला आणि हाजे आमी इतले विशय उलयता ती आमगेल संस्कृती कितलो व्हड आसा म्हूण केन्नाय अभिमान करता ती मात्र ह्याची संस्कृतीचे प्रतिनिधी विषय आमकां कितलो अभिमान आसा हो एक व्हड प्रश्न आसता म्हणूच हे कलाकोश पुरा सूर केला नासता कले म्हळ्यार मराठींत एक म्हण आसता की शिवाजी व्हावा तो आपल्या शेजारी नाहीतर आपला मुलगा डॉक्टर किंवा इंजिनियर व्हावा शिवाजी दवका जाल्यार आमगेल बगलेची मनशान दवका मात्र आमगेल पूत डॉक्टर के इंजिनियर दवका कलाकार म्हूण करचे तयार आसना ती आनी ताका कितलो महत्व आसा म्हळ्यार त्या म्हाका गोत आसा आमगेल समाजान तूं कले विशय पुरो आदर आसा पुरो आसा मात्र तांगेल चल्लो एक चल्ली कलाकार जावचे कितले जाण सोडटा ती हो मूळ प्रश्न आसा आनी ताजे विशय मस्त उदोच तशी आसा ताजे निमित्ती हांगेले नॉन म्युजिकल फॅमिली आसूनय तांणी मस्त व्हड मनान म्हाका एक्सेप्ट केला तांगेल फॅमिलीन हे व्हड विशय म्हणून आनी भारतीनय तशी सपोर्ट केला म्हणून ह्या विशयांत आमी चॅलेंजीसांचे विशय उलयताची किंवा तिगेलय मस्तपंत ब्रायडल मेकअप करतना मस्तपंत केलें जाता आमी प्रोफेशनल्स म्हूण आमी म्हणटा ती जाल्यार व्यावसायिक कलाकारांक तशी आमी पळयतात वय म्हण प्रश्न आसा आज डॉक्टराले गेल्यारी लॉयराले गेल्यारी तुमकां फीज तशी दिवका पडटा मात्र ब्रायडल मेकअप एके म्युझिशियन म्हणटाना हा तो घरा बसला न्हय हांगा येवन परफॉर्म करतालो अशी एक आनीक एटिट्यूड सोसायटीची आसा आमची गेल समाजाचे म्हूण म्हणा एक आनी खंय न्ही जनरली आसता तें आमकां दिसता चेंज जावका आनी ताजे खातीर आमी दोगय विंगड तरेन प्रयत्न करता आसात कले म्हळ्यार तिगेलय तें फील्ड इतलें चॅलेंजींग आसता आनी तांतू संवेदनशील आमगेल ऑडियन्सान एक एतीक बूक करताले मस्त जावका म्हूण म्हाका दिसता कले म्हळ्यार तांकां दिसता की हें फील्ड अशींची हा आयले आनी केल्लें काम केलें ताजी मातशी कितली मेहनत आसता म्हळ्यार उदाहरण दिवं जाल्यार हा हांव कसं स्टेजार 1 घंटा 2 घंटा वाजयता तितले खातीर इतले दूड दिवका हांवें म्हण एक हांव प्रॅक्टिकल तुमकां समस्या सांगचे बट तें 1 घंटा वाजूच खातीर कितले घंटेची मेहनत आसता दीस रात्री करपा पडटा हाजी कोणाक कल्पना आसना आनी आमी केन्ना आमगे संस्कृती विशय उलयता ती म्हाका सुरवेर दिसचे म्हळ्यार ताजे प्रतिनिधी कोण आसा कल्चरल अंबॅसिडर्स तांकां आमी तशी मर्याद दिना जाल्यार आमगे संस्कृती विशय आमी अभिमान करून कांय उपयोग ना आनी आमगेल कलाकोस्ट म्हूण हांव तुमकां म्हणाल ते प्रकल्प ते ताजे खातीर की आज सोसायटीन तूं कलाकारांक तो
संगीतज्ञ असो तो शिल्पकार असो तो लेखक असो हांकां पुरा तितले मर्याद मेळका आनी आज कितलीं जण आयच्या दिसान तूं फुल टायम प्रोफेशनल्स आसा ती तांकां दुसरें कसनय व्याप्ती ना त्या दृश्टीन म्हाका दिसता आज युवा पिढीक पळोवची मस्त गती आसा आनी त्याच संदर्भात आमी उलयता आसतात केन्नाय केलें म्हळ्यार आमगेले फिल्डां ह्यो चॅलेंज आसा आनी तांगेले फिल्डां ह्यो चॅलेंज आसा सादारण सेम टायप आसा आता तुमगेले धूव मुखारसून कसल जाव का म्हणलेल्यान तुम्ही दोग्गाला मध्येन तू ऐक्यमत्य सगी नाही फुल्ल धुवेले स्वातंत्र्य सोडला कशी नाही भारतीन जो तुम्ही एक संगीतगार जालेले पुरो मेगे धूव प्रोफेशनल जावं दुसरे कसले IT BT म्हण तशी जो लेक्कील आसगी कशी आमगेल प्रायोरिटी म्हळ्यार तीन एक चांग ह्युमन बीइंग जावं फर्स्ट म्हळ्यार दुसऱ्या म्हळ्यार सेन्सिटिव्ह इतलाच का की एदराच्या कसन एक इश्यू आसा कसन एक प्रॉब्लेम आसा तीन ते अंडरस्टँड करून तीन सेन्सिटिव्ह जावं त्या विशय हाजे विशय आमी दोग जाण मस्त पर्टिक्युलर आसा ती आणि ॲज फार एज प्रोफेशन इज कन्सर्न ते आमी तिगेल व्हेरी सोडला म्युझिशियन जाल्यार आमगेल खातीर ब्लेसिंगाची म्हळ्यार एक परंपरा मुखार वतली आनीक एक म्युझिशियन जायनातल्यार वेतीन शील बी अ गुड लिसनर एटलिस्ट म्हळ्यार तितले एक संस्कार घरान जाल्ले तिका की तितली ती करतालीची रेस्ट प्रोफेशनल इश्यूज तिका आतां सायकोलॉजी प्रिती सो तांतू चायल्ड सायकोलॉजी तिक मस्त लायक जाता सो वी हॅव केप्ट द फील्ड ओपन मागीर तीक कसं जाव का तशें तीन करून घेवं का शिकू का म्हणून सर्व प्रकाराक तिका एक्सपोजर आमी दिता आसात म्हळ्यार खंयचें हें आयकू नाका हें कोर नाका हें केन्नाय सांगनी तिका कसन पुरो आयकू का आमी थंय नाट्य चांग नाट्य असो आमी नाटकां वय वता ती तें पळोवचें सांगता ती वाजी म्हण सांगता ती मस्त वाजी ना जाल्यार सांगता आसतात आमी वाजी तूं लायक कसनेपणी आनी एक खंयची कलाकृती पळयतना ताका फुडलें हें लायक आनी वायट म्हणचें हें सम न्ही म्हण आमी सांगचें कसन लायक म्हणल्यार हांव ती कुडलें निमित्ता म्हाका लायक जालें म्हणल्यार कसन लायक जालें म्हूण सांगता एके वायट जालें म्हळ्यार कसन वायट जालें म्हणून तेन्ना आमी अशींची म्हणटात हा चांग जालें खंयचें गायन आयकता न्ही तीन केन्ना सांगल्यार की ना म्हाका लायक जाय न्ही कसन लायक जाय न्ही म्हणून सांगचें तेन्ना तांकां विचार करता पडटा एके हांगा आमगेल संस्कृतीन तशें आसता हांव हें लायक जाय न्ही एके लायक जालें हांगा एंड जाता पुरा तशी न्ही आमकां मस्त विचार करून चिंतनशील जावन एनालायज करता विश्लेशण करची एक शक्ती तें जावका तें आमी ताजे खातीर तिका एक्सपोजर दिता आसा ती खंयचे आमी अशी सांगनी की आमगेले संस्कृतीचे विशय पळया ती खंयचे वेस्टर्न संस्कृती असो खंयची असो ऑल ओव्हर द ग्लोब हे विश्वान कसन पुरो आसता चांग विशय ते एब्जॉर्ब करचें ग्रहण करचें तिगेले एक पात्रता आसता म्हणून आमकां दिसता आनी त्या मार्गार ती थोडे थोडे करता आसता आतां मुखार वचून तिगेल भविष्य आतां भारती सुधीर आनी कलाकोश्टात असले एक अद्भुत जाल्यार तितले चॅलेंजींग एक प्रोजेक्ट हे केले आरंभ केले तेन्ना तुमगेले हे कसले घेतला गे म्हळ्यार कशें आवश्यक आरंभ कोरया म्हळेले तुमगेले मध्य दोगां मध्य एक विचार विनिमय जाल्लेलो आसा वय म्हळ्यार एक्चुअली कलाकोश्टाच प्लॉट काही आसा ते हांगेल मामान मस्त व्हड एक सहाय केला तांकां सो तांणी केन्ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करचे आशिल्ले तांणी दाखयले ताजे विशयी तांणी सांगले तुम कसन करूं हांगा लायक जाताले म्हणटाना हांणी एक म्युजीक रिलेटेड आर्ट विलेज थंय करुया म्हण नॉट ओन्ली म्युजीक ऑल कायंड्स ऑफ आर्ट्स म्हळ्यार खंयचे एक आर्ट प्रमोट करचे खातीर एनकरेज करचे खातीर तशीच एक म्युजिशियन्साक समजत तशी करुया म्हण सो हांव आनी कसं करूं जायना तांचो सपोर्ट जाल्यार म्हाका तांकां डिस्टर्ब जायना तशें करचें काम मी गेलें तुमगेले विचार विनिमय केला आरंभ करचे बद्दल फर्स्ट मीटिंग आमची ती आशिल्ली 3-4 जाण आमी आशिल्ले तांतूं ती आशिल्ली वट्टूची आमी केला आनी हे सुधीर नायकाले एक हार्मोनियम एंटीक हार्मोनियम कलेक्ट करचे एक हव्यास आसलो आतां बॉम्बे म्हणटाना घर बॉम्बे म्हूण न्हय खंय जाल्यार चिक्की घर सान म्हूण आमी आयकल्या गोतना तुमगेलें घर केद व्हड आसा कसं म्हाका गोतना तशें आसतना हें एंटीक हार्मोनियम एक नवे नवे घरा येवन सेरपड जातना कशी तुगे रिएक्शन कशें आसता एक्चुअली तांतुवे हांव म्हणचे म्हळ्यार आमगेलें एक भाग्य म्हळ्यार आमकां मस्त विंगड नमुन्याचे हार्मोनियम कसं की एक भाग्य जावन एक योग जावन आमगे ते आयिल्ले आसा
ते एक भाग्याची म्हण येता मात्र ते आता दवरचे स्पेस कन्स्ट्रेंट जाले वय मागीर आतां तांणी हांगा आमगेल कला कोस्टान तुजी म्युझियम कोरया आनी थंय ताजे एक प्लॅन करता आसा ती म्हळ्यार बॉम्बे तसल जागेन तूं वय. तितले दवरचे आमकां भारी कश्ट वय नाही जाल्यार रियली ब्लेस्ड सुधीर खंडीत, खंडीत. इथे म्हळ्यार नातल्यार सादारण एक बाकी बायल मनीस जाल्यार हांगा सुरवेक जाग ना तुमी आनी इतले हाडटाचे म्हणून कसले एक फडफडचे असो केन्नाय पण सुधीर नायकान कोप्पील जो बामूण बायल म्हणटा न्ही ते झगडे म्हणून सादारण आसता तुमगेले मदीं झगडे ना की म्हणून जाता बा जाता. जायना म्हण म्हणा वचपन जाता जाता नाही ऍक्च्युली तांणी म्हळ्यार तांकां प्रत्येक सान विशय खंयचे कलेक्ट करचे मस्त आशी म्हळ्यार तांकां एक उर ताजी तशीची तांगेल मस्त पुरा कलेक्शन्स आसा ती रायट फ्रॉम एक चंद पेपर बॅग दुखून कॉइन कलेक्शन म्हळ्यार मस्त कलेक्शन सांगच्या जायना तितली कलेक्शन आसा मात्र स्पेस कन्स्ट्रेंट तावळ आमी म्हळ्यार म्हणजे इतलें आसा ती ते पुरा खंय दवरचे वय आणि आमगेले दोग जाणां अशें जालां म्हळ्यार आमगेले ऑफिसाचे आमगेले घरांतूचे वय ऑफिस वय सो ते आशिल्ले स्पेसान तूं आमगेल राबचे प्लस आमगेले एक आणि आमगेले आनीक एक ऑर्गनायझेशन आसा विलेज म्युझिक क्लब म्हणून वय ते एक 17 वर्स फुडें आमी खंय राबता ती थंय आमी स्टार्ट केलेले सो ताजे इतले पेपर वर्क मागीर बाकी कला कोस्टाचे बाकी हांगेल कलेक्शन ते एक विशय आमगेल्यान तूं जाता आमगेले वाद जावचे जाल्यार तो एकू विशय ते एक विशय main पण मग सामान वाडटस तो खंय दवरचें म्हणून वय वय तो विशय जाता बामणाक एक खंयचे हाजीन खूश जाता म्हळ्यार ते एक कसले मना व्हरून घेवन तसल प्रयोग करचे न्ही आसा की म्हळ्यार आतां अमकी वस्त खेळल्यार खुशी जावच्या पुरो नातल्यार ते कलेक्शन परत चंद कोणे अरेंज केल्यार एक खूश जावच्या पुरो तशें एक कम्फर्ट झोन बामणाल खंयचे म्हळ्यार ऍक्च्युली तशें कसं नाही ना आणि आम्ही दोग जाणां म्हळ्यार वी आर मोर लायक फ्रेंड्स म्हणटा सो आम्ही कसं नाही अशी एकमेकाला निपपोवन दवरचे जो अशी आतां तुमी म्हळ्यार म्हणके कसं नाही केल्यार तांकां खूश जायतं ते आमगेले डे टू डे लायफान कसं नाही आतां रांदप करता जाल्यार तांकां कसं लायक जाता ते पुरा करचे आयलेची बट कसं नाही तांकां खूश करचे खातीर म्हूण स्पेशली म्हाका केन्नाय करूं लागना न्ही सो त्या बाबतींत आमी दोग जाण व्हेरी ट्रान्सपरंट आसा ती सो आणि मस्त क्लियर आसा ती की आमकां त्या पुरा करूं लागना न्ही केन्ना वय वय आमकां दोग जाणां एक कॉमन विशय आसा म्हळ्यार ऑर्गनायज कोन्न दवरचें चंद कोन प्रत्येक टायम आसता म्हूण न्ही जाल्यार ऑर्गनायझर्स घेवचे नेटार वचचें खंयचें पळोवचें आनी म्हाका तें मस्त पिश आसा एक्चुअली एक पण ऑब्सेशन म्हण येता सो कसांनी ऑर्गनायझर्स दिसले मार्केटान तें घेवचें आनी कडेन तें सम दवरचें तें एक विशय आसता तातूंत आमी कसांनी शेअर करता आसत पळय हें हांव हाडलां हें तूं हाडलां म्हणून अशी करून ऑर्गनायज करचें पळयतात लेबल करचें वय आतां आमकां पळयता सुची मस्त वीक्षक आसाची तांकां भोवशा आमगेली हे भासान तुची मस्त संदेश मेळ्ळा एक बामून बायलांनी कशें सुका म्हळ्यार सुधीर नायकांनी भारती मणक्या सुका म्हळ्यार एक तीर्मानात आनी खंडीत आयले आमगेले वीक्षक जाल्यार तुमी जावन एक कसले सांगचे संदेश आसा गी आमगेले वीक्षकांक दंपती सांगचे जाल्यार तशी संदेश म्हळ्यार आमेची आतां मस्त कट शिकता आसात प्रत्येक दीस म्हाका दिसता शिकता राबका आनी त्याची एक संदेश की आमी विद्यार्थी दशेंत आसल्यार संगीताचे असो खंयचे तूं तें शिकचे एक ध्यास आसल्यार आमकां केन्नाय प्रत्येक दीस नवीन म्हूण दिसता आमकां हांव केन्नाय आमगेले विद्यार्थ्यांकय सांगचें आज ही दांत घासिताना रायट हँड आसल्यार फाय लेफ्ट हँड यूज करचे प्रयत्न करका तांतू एक आसन की विंगड आसताले सो यू हॅव टू ऑलवेज बी क्रिएटिव्ह इन वॉट यू डू आनी तांतूची तुमकां विंगड कसाने मार्ग मेळटा आसता एकच विशय एक तरेन करचे बदलाक तांतू विंगड तरेन तोची सदां करचो विशय आनी संगीतांतूय आमगेली तशी आसा यमन राग आज आमी केल्यार ते एक प्रस्तुत करचे एक ढंग आसता आज अशी केल्यार फाय तशी जावचे ना म्हूण प्रयत्न आसता विशय तोची मात्र तो ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल म्हणटात तशी त्या तरेन आमी प्रेजेंट करचे शिकतात म्हाका दिसता जिवनांतय आमी त्याची संगीता एक कले बगी आमी कशी आमगेली आस्था आसा तांतू कशी शिकता ती तशी जिवनांतय नाविन्य हाडचे प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षणांत प्रयत्न करता आसा ती त्याची पुरजण केल्यार जीवन मस्त एनरीच करचे जाता आमकां आमगेलेंचे जीवन हें म्हाका दिसता भारती मेगेल खातीर स्पेशली हांव म्हणचे जाल्यार म्हळ्यार आमी केन्ना मालदीक जावन आयली ती
तशीची त्यांनी अभिषेकी बुवाल बायलं हम्म. तशीची आमगेल बोरकर गुरुजी आमगेल हार्मोनियम गुरु तांगेल बायलेल विषय मस्त म्हाका सांगचे केन्ने हम्म. सो तांणी तांगेल स्टुडंट्स तांगेल शिश्या खातीर असो जो तांगेल बामणू केन्ना म्युजीक फील्ड आशिल्ले तेन्ना तांकां कशी सपोर्ट जावन आशिल्ली ती हम्म. सो ते केन्नाय म्हगेल खातीर आदर्श आसात दोग जाणां हम्म. सो म्हगेल प्रयत्न तसल कसं करूं वच्चे आनी आमगेल आयडियल्स आसता तिची विंगड विशयांत सो बस तांगेल फूट स्टेप्स फॉलो करचे कसं नाही लायक करचे आतां आमगेल एक्चुअली आमगेल परिवार इतलो व्हड आसा आमगेल शिश्य परिवार आसा सो ते पुरो आमगेल फॅमिली म्हणकेची आनी इतली सपोर्टीव आसा ती सो म्हाका दिसता त्या इंटरॅक्शन हे मस्त इम्पॉर्टंट आसा हम्म. 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 एक विषय म्हाका आनी कितें दिसता म्हळ्यार सांगचे म्हळ्यार संदेश न्हय जाल्यार ही आमगेल हांव तावळ सांगेलोच विशय आमगेल समाजान आमगेल संस्कृती विशय चड संवेदनशील जावचे अगत्य आसा म्हूण म्हाका दिसता आनी दाम्पत्य जिवनांत तें करचें जाता तुमगेल चेडूवान फकणे खंयचे कला तांगेल्यांत आसल्यारी आनी ताजे विशय तांकां आस्था आसल्यारी तांकां ना तूं इंजिनियर डॉक्टर के बँकर जावं का म्हणून खंडीत तें करून व्हरचें ना आज चांग इतिहासकार आमगेल्यांत अगत्य आसा चांग बरयताल लोकांनी येवचे आसा लिटररी फिल्डांत मस्त जाणां अगत्य आसा सो कलाकारान जाल मागिरी एक मनशाल जिवनाक कला आयल मागिरी कशी आमी समृद्ध जाता ती हें आमी अनुभवशिलां दोग जाणां म्हणून तें प्रत्येकलेन कलेक एक दुय्यम स्थानार पळयनाशी तांतूं मस्त चांग तुम्ही एक करियर करका म्हणून हांव म्हणचे न्ही बट कला जिवनांत आयल्यारी मस्त आमी करियर करता आसतात मात्र तें आयल्यारी तुमगे जिवनांत मस्तकड विशय नवीन येता आनी समृद्ध जाता आनी यू विल बिकम गुड सिटिझन्स इफ नॉट एनीथिंग एल्स म्हणून म्हाका दिसता तें एक पुराय जाणांक हांव खंडीत सांगता सखी गितांत एक थोडे कसले एक 2 लाईन पद जो कोणे सांगतले बरें सांगचे अशें करून आमगेल हांव म्हणचे लागला री म्हगेल हार्मोनियम आशिल्लो प्रोग्राम म्हणून जाताले म्हणून त्या व्यवहारा दृश्टीन हांव म्हणा कारण म्हगेल फूड दाखोवन म्हाका एक वॉयस एक हांव कंपोज करता आशिल्ले निमित्ती थोडे गायकांक कळटालें इतलें हांव म्हण दाखयत खंडीत जाल्यार एक गायक म्हूण हांव खंय हिम्मत करनी म्हणचे कसं न्ही आनी म्हाका आस्था आसा हांव एक गायकाले शिकला पंडित जितेंद्र अभिषेकी म्हणके महान गायकाले शिकिल आसा आनी आय हॅव फॉलोड ऑलमोस्ट ऑल द कायंड ऑफ द डॉयन्स ऑफ वोकलिस्ट बेस्ट ऑफ वॉयसेस ऑफ इंडिया बट ताजे निमित्त ताजी मागशी हांव धांवला वयना हांव तांगेल मुखार वचचे केन्ना प्रयत्न करीन म्हगेल साथ संगतांतू तांगेल वट्टू वचचे प्रयत्न केला तितलेची म्हणून हांव म्हणचे आमकां दोग जाणांक दायज ना ओके ओके आता मी थोडे फोटोग्राफ्स पळोवया खंडीत हां तुमगेले कुटुंब बय आनम्मा आनी भारती नेक्स्ट हे म्हगेल एक स्टुडंट प्रथमेश प्रभू तागेल वार्डिके गेलता वळे म्हगेल धूव म्हगेल माय माव भारतील आनम्मा ये हंगेल ब्राइडल मेकअपाचे म्हगेल ब्राइड्स पुरो तुम्ही जीएसबी कम्युनिटी मात्र गी नाही बाकी हा काय वतात महाराष्ट्रीयन्स गुजराती त्याला आज हंग दाखयता सुच पुरा जीएसबी म्हणा ते ये शिगलचे आडवरले ये पूरा एक्स्ट्रा ये पर गलचे ये पर तुम्ही वरचे ताजे खातीर तुम्ही मस्त इन्वेस्ट करका पडता इन्वेस्ट करका आनी नवे कसं ट्रेंड आसा वय आतां लेटेस्ट कसं आयला ते अपडेटेड आसचे मस्त इम्पॉर्टंट आपास ते लग्ना उपरांत ते पुरा तुमकां तशी मागशी मेळत म्हणून सांगू काही सादे ना न्हय ते ना ते पुरा केअर घेता हांव तशी भारी चंद एक एक तपस्शी न्हय हे मेकअप करचे फुल्ल ध्यान दिवन करका आणि त्यांनी गुरुजी कलाकुस्ट फेस्टिवल आणि त्यांनी लक्ष्मीकांत प्रभू आमगेल्यान तुम व्हड सपोर्ट असतो आणि NKGS बीच चेअरमॅन ते असतात कुलकर्णी किशोर कुलकर्णी सो आमगेल टीम कलाकुस्टाचे आमगेल गुरुजी मस्त व्हड म्हगेल
लायफांत एक तांगेल योगदान वय. आसा मागीर गुरु शिवाय कसं नाही ना एक्चुअली वय वय हे आम्ही स्कुलान तू आजकाल कला गोष्ट विंगड वय. विंगड स्कुलान तू वय. म्युझिक स्कूल्स न्ही वय. विंगड विंगड स्कुला वचून आम्ही इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स हम्म. करता ती हम्म. सो ते हे शारदा रेसिडेन्शियल स्कुलान जालां वय. इंटरॅक्टिव्ह सेशन ಅವ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಚಡಾವತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕಲಾ ಸಂವಾದ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಸ್ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಓಟತ್ वय. कला संवाद वय. तक्क मुंडो वन घेतला गेल्या उद्घाटना टायमार कला कोस्टाचे वय तंतू पंडित ओमकार गुलवाडी उल्हास कशाळकर नरसिंह नायक वय. रंगपै मामू उपेंद्र भट मामू जयंत कायकिणी वय. शुभाज मुदगल आणि अनिश वय. प्रधान आणि जयंत कायकिणी पुरा वय. ते सुरवाते आमगेल फर्स्ट प्रोग्राम इनॉग्रल प्रोग्राम 2015 वय 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 तेन जाल्लो. हां आणि आता आमगेली हे सखी गीता कार्यक्रमा उपरांत आमी अनेक सेशन तुमगेल संगात कला संवाद बसचेस ते आणि थोडे दिसान आमी जनांक आयकूक घालचेस खंडित वय आता येदोळ पर्यंत हे सखी गीत कार्यक्रमांतू भारी चंद तुम्ही पद म्हणी जाल्यार एक जीवन संगीत ते कितलं माधुर्यपूर्ण जावन कोरेत दाम्पत्य गीत म्हळेले तुमगेल दोग्गाले उतरांनी तुमगेल अनुभवान आमगेल वीक्षकांक वेद्य जावन अशा पुरते अशी जीवन कोरेत घर्षण ना अशी परस्पर एकल्या एकल्या गौरव दिवन तशी तसले एक अद्भुत विचारू आयची सखी गीतांतू आमकां मेळ्ळे त्या खातीर तुमकां दोगांकय धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद नमस्कार.